मगच्या भावा बहिणीनो, पासकंकळाच्या सोत्याय तराच्या देवस्तुतीक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान आमी भेटोवया, एकामेका खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भार अर्गांनी तेसां बसोत मिस भेटयता फबेनी जेस मेंडन सदव कातार अर्गा मिस्तिता मिल्ली लोबो आनी कुटाम फेरार एंट्रन्स एग्जाम आतां बऱ्यान बरोवंक जाणवाय मागून मिस्तिता डेझलिन फर्नांडीस ताचेर ते बसोत विशेष करून मागता आसतना हे संदर्भार आमी जे कोणा मागताना बसयलां उडास काडया, तांचे बसोत आमी मागया. येवंक सचुना बरान जावच्याक, बरो सरकार फावो जावच्या बसोत, तशेंच तापुल्ली पृथ्वी थंड जावच्या, बरो पावस येवच्या बसोती आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो पास्का खालाच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती जेजू बरो गवळी आनी तोस्तू शेळयांच्या गोट्याच्या दार मुळ्ळें दाखयत शिकयता आनी जेजूच्या हिंडाच्यो शेळयो आमच्या गवळ्याचो ताळो आयकूं आनी ताच्या कुडी रक्ताच्या साखरे विसान भाग घेवं हांगा जमल्या. जेजू बऱ्या गवळ्यान आमचे बसोत आपलो जीव दिला, देखून ताचे बरी आमी बरे गवळी जावं प्रयत्न करया. जेजू बऱ्या गवळ्याची वळख आख्ख्या संवसाराक दिवच्याक आमकां याजकांची आनी धर्मिकांची गरज आसा. देखून हो आयतार देव आपोवण्याचो आयतार म्हूण संभ्रमता. ह्या 1 वर्साच्या बलिदाना वेळा पापा फ्रांसीस आमच्या श्रेश्ठ गवळ्या पासून, आमच्या जेसीच्या गवळ्या बापा पासून, सर याजक आनी धर्मिका पासून मागया. विशेष करून जेजू बऱ्या गवळ्या सारकी जिणी जियोंक देव आपोवणी फुलोवन दीत म्हणून मागया. मगळ भाव भयणीनो, जेजू बरो गवळी, आमी बरे गवळी जावंक जाय. हेचे दिसा प्रतिरितीन देव आपोवण्याचो आयतार आमी संभ्रमतना पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेस आसात, देखून मागोवंक जाय आमी पिकाच्या दनया लागीं तेस वावराड्यान धाडच्या खातीर. ह्या मुखांतर पवित्र सभेक फावो ते याजक फावो जावन दीत. नेमुखांत पवित्र सभेचे मिसांव जे गितां सुमयान सुरू केल्लें ते मुंदार वचूं दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजामानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत हांव दोग धर्म बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या कुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता कुळकर
क्रिस्तांका दूत कर आमचे गती विनंती करच्या तू देवाच्या उजव्या बसला सुम्यांका कुळकर सोम्याका दूत कर सर्व पदवेदा देवमची काकोळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवाकून सगळी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वर देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र संगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एकडे बोरदोळे दांपया आमच्या जगत संगती ते संगतीर विशेष करून आम्ही मागे सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या कसिनांत तूं सेर सळयांक तारण मेळचें म्हूण बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसाराक आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता आनी तांचे फुडें बसून बऱ्या सरोवाक तांकां पावयता तर ह्या आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच वळखूंक ताचे फाटल्यान वसूंक आनी नागोवण्याच्या हातांतली सुटोवन जेजू दिता तें तुजी सुबाम जिवीत घेवंक आमकां फोव कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडा ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो तर तुमी खुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचें सगळें घराणें दुबावावीन जाणा जावं ही उतरां आयकताच तांचीं काळजां सिंदलेल्या बरीं जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं ताणें अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करी जाय तवळ पेद्रोन तांकां जबाब दिली पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमच्या मदलो अरेकलो आपल्या पातकाचें बक्षाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवे पवित्र स्नान घेवं तवळ तुमकां पवित्रात्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सरस्पर आमचो देव आपोण दिता त्या अरेकल्यांक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवन पळयलें आनी ह्या नश्ट संततींत तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो
उपरांत तांचे उतार मांडून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. Servis por mozo gowli, kais makaunena. Servis por mozo gowli, kais makaunena. Servis por mozo gowli, kais makaunena. पासवो सरो मेळटात तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तूं व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. Servis por mozo gowli, kais makaunena. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भंयारांतल्यान हांव सरता तरी कसल्याच वायटाक हांव येवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो तांडव आनी भेद आसात ती म्हाका धैर्य दितात. Servis por mozo gowli, kais makaunena. Servis por mozo gowli, kais makaunena. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वसाप. प्रिती मोगाच्यानो, बरें केल्ले खातीर तुमकां जर सोसूंक मेळटा आनी सोंसणीकायेन तुमी तें सोंसतात तेद्वां तर देवाक तुमी मानवतात. तुमकां आपोवन हें मेळ्ळां हाचेच खातीर, कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात अशें ताच्या पावलांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांतावन कसलेंच कापाट आयिल्लें ना. ताका सवुल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवुल्लें ना. ताका कश्ट येताना ताणें बेश्टायिल्लें ना. बगार निती प्रकार जडती करतेल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जिवचे खातीर कुसायल्या आपल्या कुडीन आमची पातकां ताणें ववयलीं. ताच्या गया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसले तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या रखण्या आनी गवळ्याशी पाटी आयल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia gauya, somyak siya, tacha povitnava, oblikusarya. Alleluia gauya, somyak siya, tacha povitnava, oblikusarya. हांवूच बरो गवळी म्हणटा सुमी, हांव म्हज्या बोकड्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता. Alleluia gauya, somyak siya, tacha povitnava, oblikusarya. Alleluia gauya, somyak siya, tacha povitnava, oblikusarya. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं.
तुमचे सवे भगवंत प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून फरिसावा लागीं म्हणे सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण बकऱ्याच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो चोर आनी लुटकार जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गोवळी हाका राखवाल दार काडटा बकरे ताच्या थाळ्याक कान दितात आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवाक उलो करना तांकां तो भायर व्हरता तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्यान ताचे तावन ते पळून धांवतात जेजून तांकां ही वपार सांगली पूण ताणें सांगलेलो सो तांकां अर्थ जालो ना देखून जेजू परत्यान म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता हांव बकऱ्यांचें दार म्हजे पयले आयिल्ले सर सोर आनी लुडकार देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना हांव सुतें दार म्हजे मुखांत्र भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो तो भायर भितर वेतलो ताका सोरोय मेळटलो सोर येता फकत सोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विबाडूंक करूंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हण बरोवन तुमच्या मापान तें मेळो म्हण देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो गोवळी म्हळ्यार कोण गोवळी म्हळ्यार एक मुखेली एका हिंडाचो मुखेली गोवळी बोरो गोवळी म्हळ्यार कोण बोरो गोवळी म्हळ्यार जेजू सारक्या चिंतपाचो जेजू सारक्या काळजाचो एक मुखेली बोरो गोवळी ही गोवळी खंय आसतात ही गोवळी हर एक कडेन आसतात कुटुंबांत एक बापूय कुटुंबांत एक आवय फिरगजेंत एक विगार इस्कॉलांत एक मुखेल शिक्षकी वा भुरग्यांची क्लास टिचर समाजांत एक फुडारी जावं पुरो एक तालूक पंचायत एक जिल्हा पंचायत मेंबर वा ग्रामपंचायत मेंबर वा एक MLA एक MP वा मुखेलमंत्री वा एक प्रायम मिनिस्टर हे सगळे गोवळ्याक सरी जातात तशेंच पवित्र सभेंत एक विगार एक बिस्प एक पापसेब अशें मेळोन एक गोवळे एक म्हण आमी आपयता गोवळी एका समुदायाचो एका पंगडाचो मुखेली जेजू आज गोवळ्या विशांत उल्लेख करता आसतना तो बकऱ्यांच्या गोवळ्यांचें दृश्टांत दिता बकऱ्यांच्या गोवळ्यांचें दृश्टांत कित्याक दिता म्हळ्यार बकऱ्यांचे गोवळी जेजूच्या काळार मस्त आसले लोकांची व्याप्ती जायती बकऱ्यांक पोसून तांकां सोरोवाक व्हरून पाटी हाडून तांचे जतन करचे व्याप्त जेजूच्या काळार जायत्या जाणांक आशिल्ले देखून लोकांक गोवळी कितें म्हणलें बकऱ्यांच्या गोवळ्या मारिफात सोंप्या रितीन अर्थ जाता म्हूण समजूंक जेजून ही वपार सांगली आदींच्या काळार आमच्या गांवांत जायतीं गोरवां पोसताले जायते रेडे पाडे पोसताले आनी आतांय उत्तर कर्नाटकाच्या त्या गांवांनी गेल्या जाल्यार जायते बकऱ्यांक पोसचे मस्त मनीस आसात तांचे मदें वचून तूं अमेरिकांतली काणयो सांगल्यार गणितां सांगल्यार तांकां ती समजूंची नात बगर मुखेल्याचे एक दृश्टांत दिवन अमेरिकाच्या लिंकना विशांत जावंक पुरो वा कॅनडा विशांत जावंक पुरो तांकां सांगलेलें जाल्यार तांकां बिलकुल समजोवचें ना देखून खऱ्या मुखेल्या विशांत गोवळ्याच्या मारिफात तांकां विवरण दिलें जाल्यार तांची व्याप्त आसलेली ती गोवळ्याचें गोवळी कितें करता हे बरो गोवळी कितें करता आपल्या शेळयां खातीर जीव दिता अशें सांगून त्या तांच्या व्याप्तींत
बोकऱ्या आनी गवळ्याचो संबंध कसो आसा, बरो गवळी कोण, सांबाळाचो गवळी कोण म्हणल्या विशीं एक खरी माहिती समजणी थंयसर तांकां दिली जाल्यार भोव रितीन ते अर्थ करूंक शकतात. त्याचीन पान जेजून येवपार तवळच्या थंयसर जमलेल्या लोकांक सांगली. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, खंयच्या लोकांक जेजून खंयची वपार सांगली ती गरजेची न्ही, बगर कित्याक सांगली ती भोव गरजेची. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी बरे गवळी जावंक जाय. खंयचेय गवळी आमी जावेत. कुटुंबांत एक बापूय आसतना बरो बापूय, कुटुंबांत एक आवय आसा जाल्यार बरी आवय, एक फिरगजेंत विगार आसा जाल्यार एक बरो विगार, फिरगजेंत एक इस्कल आसा जाल्यार बरें इस्कल जावंक बरो मुखेल मेस्त्रीण वा मेस्त्री, समाजेंत एक बरो MLA, एक बरो MP, बरो मंत्री, बरो मुखेल मंत्री, बरो प्रधानी अशें आसत जाल्यार बरो 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 म्हळ्यार कोण? बरो म्हळ्यार जेजूच्या काळजा सारको. देखून एक ग्रेस्तर नाटो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणालो, बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिबी जोडिजे जाल्यार हांवें कितें करी सई. आनी जेजून कितें म्हळें, तूं म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय, बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? कित्याक म्हळ्यार ह्या तरणाट्यान तो बरो नातलो तरणाटो. कित्याक म्हळ्यार तो निराशी जावन फाटीं गेलो. जेजूचें तोंड ताणें पळोवंक ना. जेजून त्या तरणाट्याक पळयलें पूण त्या तरणाट्यान जेजूक पळोवंक ना. तो समाधानी मनीस न्ही तो, पूण जेजू तें ताणें बरेंपण पळयलें. जेजू बरें उलयतालो, दुबळ्यांचो मोग करतालो. ताचे तीं पळया आयच्या दुसऱ्या वचपान पेद्रून सांगले प्रमाणे, बोवापुरब्यान पेद्रून सांगलें कितें म्हळ्यार तो पळय ताणें कांयच पाप आदारलें ना, ताच्या तोंडान ताणें कसलेंच कपटपण आयिल्लें ना. पळया पेद्रू सांगता, ताणें सोंसुल्ल्या कश्टा वेळार ताणें पाटीं गाळी सोवल्यो नात, कोणाकय तो दुरसोवंक ना, कोणाकय ताणें इंडसूंक ना, कश्ट दिल्या सैनिकांक ताणें बेश्टोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार ते सैनीक सांबाळाचे मनीस, कामाचे मनीस, तांच्या अधिकारा खाला आसतात ते, तांच्या कितें धन्यांनी वडिलांनी अधिकाऱ्यांनी कितें सांगलां तें तांणी करूंक जाय. देखून तें करूंक जेजून तांकां सोडलें. ती प्रकार जट्टी करतल्यांक ताणें ताकाच ओपून दिलो. ताणें तांकां आडोवंक ना. पातकाक मरोन पवित्रपणा जिवन त्या खातीर ताका कुरसायलें तरी ताणें कांयच वायट करूं ना. हांव हर एकल्यांची पातकां वयलीं आनी अशें तो एक बरो मनीस. बरो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बरो मनीस कितें करता? पेल्या खातीर जीव दिता. बरो मनीस देखून एक बरो बापूय कितें करता? भुरग्यां खातीर जीव दिता, भुरग्यां खातीर सॅक्रिफायस करता. आपलें तरणाटपण, आपलें काजाराचें जिवीत सगळें सांडून परगांवांत एकलो वावर करन, कश्टान म्हणलें बरी एक सुरो रावन वावंट काडन, कश्ट काडन भुरग्यांक पोसता, कुटुंब बांदून हाडटा जाल्यार तो बरो बापूय, बरो गवळी. ताचें जिवीत सार्थक जालें. एक आवय कश्टाचें जिवीत जियोवन उण्या सांबाळाचें काम करन, कश्ट काडन वावट काडन भुरग्यांक एका दिशेक पावयता जाल्यार, तांकां बऱ्या शगुणांनी आनी नडत्यांनी वावयता जाल्यार ती आवय बरी आवय, बरो गवळी. कित्याक क्रिस्ताच्या काळजा सारकें ताचें जिवीत आनी त्या मार्फत आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या भुरग्यांक ताणें वय केलें आनी देखून ती बरी आवय जावं पावता. तशेंच एक बरो विगार आपल्याच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक कोणाकय ल्हान व्हड म्हूण पळयनासतना एकाच रितीन तो सांबाळटा, एकाच रितीन तो पळयता, एकाच रितीन चलता. देवाच्या आनी मनशां मदें मध्यस्थ जाता, देवाचें उतर विवरून सांगता आनी लोकांक देवा सरसी हाडटा आनी खंडीत तसलो एक बरो याजक जाता आनी बरो गवळी जाता. तशेंच हर एका संस्थान, हर एका जाग्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक मुखेल मंत्री जावंक पुरो, एक MLA जावंक पुरो, लोकां तावन विसून आयलोलो तो, लोकांचे कश्ट समजता, लोकां खातीर तो वावुरता, लोकां खातीर तो जियेता, लोकां खातीर तो मरता जाल्यार तो बरो गवळी सोम्याच्या काळजा सारको. जर तर तो आपणा खातीर जियेता, आपणाच्या कुटुंबा खातीर जियेता, आपणाचें जिवीत वयर हाडूंक तो वावुरता, दुबळ्यांचे कश्टांची ताका पर्वा ना, रडतल्यांक बुजोवंक तो शकना आनी विविध कश्टां वळख जाल्ल्यान सुटका सोडवून दिवंक शकना. फकत अधिकारार आसता पर्यंत ते अधिकाराचे एन्जॉयमेंट करता
आणि तसो लोक खरो गवळी जावंक शकना म्हणलें सत देवाचें उतर स्वस्थ रितीन आयच्या सुवातेंत आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आयच्या सुवातेंत भोव अपुरब्यान जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी, हांव बरो गवळी. बरो गवळी म्हळ्यार बरो मुखेली. मुजे थंय स्वार्थ ना, मुजे थंय कपटपण ना, मुजे थंय वायट ना, मुजे थंय पातक ना, मुजे थंय असत ना, मुजे थंय अनित ना, मुजे थंय तो वो म्हणलो मतभेद ना. सगळी म्हाका एकच, कानानगार म्हाका एकच, जुदेवगी म्हाका एकच, सामारितेगारी म्हाका एकच, मागीर जुदेव मुखेली म्हाका एकच. म्हाका थर म्हणलो ना. भुरगीं एकच, इवाजण एकच, पिडेस्तां एकच, प्रायवंतां एकच, आनी भलायकी आसलेलीं एकच. म्हाका सगळी एकच, पातकी एकच, पातकी एकच. देखून पातक्यांचो मोग करता, विधवीचो मोग करता, अनाथाचो मोग करता, निर्गातिकाचो मोग करता, सांडून घालण्याचो मोग करता, प्रद्वारीचोय मोग करता. हांव आयलां हर एकल्यांक जिवीत दिवच्या खातीर, बरो नोम तुमच्या मापान ते दिवच्या खातीर हांव आयलां. देखून हांव बरो गवळी. स्वस्थ सांगता तो हांव बरो गवळी. आनी तुमी बरे गवळी जावंक जाय. तुमच्या खंयच्याय व्याप्तींत तुमी आसात, तुमी बरे जावंक जाय. कंपनीत तुमी काम करनासात तुज्या फायद्या खातीर न्ही, बगर कंपनीच्या उदरगते खातीर. तुमी देशाच्या सैन्यांत आसात तुज्या बऱ्यापणा खातीर न्ही, देशाच्या उदरगते खातीर. तूं देशाच्या एका संस्थेंत काम करून आसाय, संस्थेच्या बऱ्यापणा खातीर, देशाच्या प्रगती खातीर तुवें वावरूंक जाय. खंयच्याय आमी जिवितांत, खंयच्याय आमच्या हुद्द्यांत, खंयच्याय आमी कामांत निश्ठावंत जावंक जाय. संस्थे खातीर, देशा खातीर आनी राज्या खातीर, सरकारा खातीर आमी वावुरल्या तर आमी बरे गवळी जावंक शकता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे मदें जायते जाण आसात सोर आनी लुडकार, सोर आनी लुडकार जायते मदें आमच्या मदें आसात. हर एका क्षेत्रांत आसात. थोडे फावटी कुटुंबांत बापूय जबाबदाऱ्याचें जिवीत जियेना. सोरो पियेता, आमाल पिवणे पियेता, एणे तेणे भोंवता, एणे तेणे मार्गार पडटा, लोळटा, सकाळीं वेता, सांजेर येता, बायले भुरग्यांचे पडोन वचोंक ना जाल्यार तो खरो गवळी जावंक शकना. तो एक सोर आनी लुटकार. तशेंच एक आवय आपल्या भुरग्यांची जबाबदारी पळयना. कुटुंबांत कितें करता, घरांत कितें घडटा तिका कळीत आसना, घोव कितें करता कळीत आसना, आपणा खातीर जियेता, आपणा खातीर भोंवता, आपणा खातीर आसा जाल्यार ती खरी गवळी जावंक शकना. आनी खंडीत जावन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ती खरी गवळी न्ही, ती सोर आनी लुटकार. तशेंच एक याजक जावं दी, फिरगजीचो विगार जावं दी, लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरना, लोकांच्या बऱ्यापणा देवाची पवित्र देणी तो वृता करून दिना, देवाची वळख दिना, देवा आनी मनशा मदें तो मध्यस्थ जायना जाल्यार, कितें करूंक जाय तें करिना जाल्यार खंडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तोय सोर आनी लुटकार जावंक शकतात. तशेंच एक एम.एल.ए. लोकांतान विसून आयिल्लो, लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर तो वावुरना, आपणा खातीर वावुरता, आपणा खातीर तो फुंगान दवरता, आपणाचें सगळें वृद्धी करता, लोकां पुरा लुटता जाल्यार तोय सोर आनी लुटकार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कोणी एकलो सरकारी अधिकारी आयला आमची सगळीं कामां करून दिवच्याक, जावं पुरो जाग्याचे रेकॉर्ड सारके करून दिवच्याक, जावं पुरो आमचे समस्या परिहार करच्याक, आमच्यो केजी आसात अनित जाल्ले आसा न्यायनीत करून दिवच्याक आयल्यात सरकारी अधिकारी. पण ते कितें करतात, हेरांचे लॉस काडून घेतात, हेरांचे पयशे काडून घेतात, असत आसलें सत करतात, सत आसलें असत करतात, अनित आसलें नीत करतात, नीत आसलें अनित करतात. आनी ह्या मुखांतर लोकांचें लुटून, पेल्याचें लुटून, पेल्यांचें खावन आपणाचें वृद्धी करना, हेरांक दुखांत घालतात जाल्यार, पापाच्यान कश्टूंक करतात जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ते सोर आनी लुटकार, सोर आनी लुटकार. असल्यांचो जेजू खंडन करता, असल्यांक धिक्कार म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी असले सोम्याचे पाटलावदार जावंक, असले सोम्याचे पाटलावदार जावंक खंडीत फावो न्ही. देखून जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे पाटलावदार जायचे जाल्यार कितें करी जाय, हे सगळें तुमी सांडी जाय, हे सगळें तुमी सांडी जाय, संवसार तुमी सांडी जाय, सगळें तुमी सांडी जाय. तुमचो कुरीस म्हळ्यार कश्ट जावंक पुरो. नितीवंतपणाचे मनशांक कश्ट सुखनांत, नितीन जियेतल्यांक हर एका रितीन कश्ट आसतात. तुमी जाणांत खंय तरी कांय म्हणी कर, ताका शिरकोवन घाल, वण घाल, तसो उद्योग कान उडोवचे बरी पळयतात. आनी आमच्या समाजांत निरंतर घडून आसा. सतान नितीन जियेताल्यांक विरोधपण चड,
असं तांची येतात अनितीन जी येतात तांकां लोकांचो भरपूर सांगात मेळटा थाळयो मेळटात शबास हांव तुमचे सांगात आसां कित्याक ते तांचे सांगात खातात तांचे सांगात जेवतात तांचे सांगात मजा मारतात आनी ते क्षणीक सुखा खातीर एका नितीवंत मनशाक सताच्या मनशाक ते तिरस्कार करतात ताचे विशयान कोडी उलयतात ताचे विशयान पाड उलयतात ताचे विशयांत अनितीचें उलयतात आनी ह्या मुखांतर ताका सकला घालचे प्रयत्न करतात ताका त्या उद्यांतलो खांड उडोवचे प्रयत्न करतात आनी असले जायते जाण आमच्या समाजांत आसात देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजो फाट लावता जावं कुशी व्हरता जाल्यार तुमचे सगळे तुमी सांडी जाय सगळे तुमी सांडी जाय आनी खऱ्या काळजा मनान तुमचो क्रिस घेवन म्हज्या फाटल्यान तुमी येत जाय तुमकां कितें सुणें जावचें ना तुमी कित्याक सुणें जावचें ना तुमी सता खातीर जिवंक जाय निती खातीर जिवंक जाय सत आनी नीत हांव जावन आसा सत आनी वाट आनी जिवीत म्हणटा जेजू ह्या सताच्या वाटेन तूं जियेताय जाल्यार तूं जिवी जोडटलोय आनी खरो तूं गवळी जातलोय खरो गवळी हांव जावन आसा बरो गवळी म्हणटा जेजू तुमी जाय बरे गवळी खंयसरी तुमी आसात थंयसर तुमी बरे गवळी जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवपणाचो आयतार आमी आचरण करतना असल्या बऱ्या गवळ्यांची गरज पवी सभेकी आसा एक याजक बरो गवळी एक बिस्प बरो गवळी एक पापसे बरो गवळी जायचे जाल्यार आमकां पवी सभेंत जायते याजकी जावंक जाय धर्म भाव भयणी जावंक जाय हें सगळें तुमचे तान येवंक जाय तुमचे तान खंय जावन येतात आमकां मातयेचे मुदे करून याजकांक रचूंक जायना वा खंयच्याच फॅक्टरींत वा कारखान्यांत याजक प्रोड्यूस जायनात कुटुंबांत ते जावचे लोकांत मदले लोकांत तावन ते येवचे देखून तुमच्या भुरग्यांपणांक असल्या बऱ्या गवळ्याची खरी देख तुमी दिले जाल्यार असल्या बऱ्या गवळ्याची खरी वळख तुमी दिली जाल्यार तुमचीं भुरगीं खंडीत याजक जावंक फुडें सरतीत धर्म भाव भयणी जावंक फुडें सरतीत आनी असलें वातावरण वृता करची जबाबदारी हर एका आवय बापायची म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पयल्यान पयलें कुटुंबांत भुरग्यांचो संक सडी जावंक जाय एकलें वा दोगां भुरगीं आसात जाल्यार तांकां धाडूंक आमी फाटीं करता एकल्या धाकटेर आनी एकले इंजिनियर जाय म्हणली चिंता पळय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कुटुंबांत भुरग्यांचे संको चड जालो जाल्यार याजक जावंक धर्म भाव भयणी जावंक कांयच हरकत आसची ना तशेंच कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण देवाचे बिरांत देवाचो मोग आमी रुता केलो जाल्यार देवा पोवण्याक बरगल येवचो ना तिसऱ्यान याजका विशांत धार्मिका विशांत गवळ्या विशांत बरें आमी उलयता तेन्ना आपुणूय एक बरो गवळी जावं फुडें सरूंक फाटीं सरचे इवासन आमकां खंडीत आसतलें फाटीं सरचे इवासन बिलकूल आमकां मेळचें नात फुडें सरचे इवासन आमकां खंडीत मेळटलें तशेंच आमी मागोवंक जाय दनया लागीं येतेश्ट वावरड्यान धाडच्या खातीर देखून मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणटा जेजू मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणजे मोगाच्या बाबडीन मागोवंक जाय जेजू आमकां उलो दिता मागा तुमी पिकाच्या दनया लागीं येतेश्ट वावरड्यान धाडच्या खातीर देखून हर एक दीस देवापण्या खातीर तुमी निरंतर तुमच्या मागण्या वेळार मागोवंक जाय मागा आनी तुमी घेतल्यात आनी खंडीत देव तुमकां दितलो देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र सभेंत बरे मुखेली बरे गवळी फुडें येवच्याक बसोत आमी दनया लागीं मागया तनी आपल्या शेतांत वावरड्यान धाडच्याक खंडीत आशिर्वाद दितलो आनी तेच गवळी आमकां पोवचतले अशें जिवीत जिवंक आदार मागता आसतना आमी हर एकलो मनीस एका ना एका गवळ्याच्या हुद्द्यार आसांव आमी सोम्या सारके कलत्या काळजाचे बऱ्या मनाचे एक बरें खरें गवळी जावंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हणो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया तरी एका देवा त्या सुलाम सभावार तुसारया सगळीं सांगाता आमी म्हणया सतमंता देवाक सर्वद्वेदरा देवाक असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भे संभोवलो ओंकार मर्यादान जल्मलो पांच खात्यांनी कोसले ताका गुरसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वद्वेदार देवापाच्या उजव्या बसला थंय ता जुव्यांनी मेल्ल्यान तिमीर सिबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकाचें बक्षणे कुडीचें जिवानपण सस्नाचें जिवीत आमी सर देवाचीं भुरगीं हर एकल्यांक आमकां जेजो म्हणटा तुमी गवळी जायचे बरे गवळी जायचे आमच्या समाजान गवळी जायचे त्या दिशेन बरे गवळी रुता जावच्याक आमी बरीं जावच्याक देवा स्वादारान कृपा मागून आमची मागणी
सगळींच्या बापा हुजीर आमी भेटोवन दिवया. मोगळा बाप्पा, आमच्या श्रेष्ठ गोवळ्या पापा फ्रांसिसान आमच्या गोवळ्या पिटर पावल सर याजकांनी आनी धर्मिकांनी जेजू बऱ्या गोवळ्याची देख घेवन पवित्र सभेच्या सांद्यांचो मोग करिशें कुरपा मागया. तुमची जबाब, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थपणाचो लोकांचो सेवा करूंक आनी शांतीचें आनी नितीचें मुखेलपण दिवन देश मुखार व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिरगेच्या गोवळ्या आमच्या विगाराक आनी ताका आदार दिवच्या पिरगज गोवळीक परिशदेच्या संद्यांक सेवेच्या आनी एकवटाच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभे तावन पयस गेल्ल्या जेजूचो ताळो आयकूंक तिरस्कार करच्या सौरवांक परत हिंडातय फाटीं येवंक जेजू बऱ्या गोवळ्याची वळख धरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हजार रटावळ्यांनी बुडलेल्या आनी माध्यमाच्या पासांत शिरकल्ल्या तरणाट्या भुरग्यांनी देवाचो ताळो आयकून बऱ्या गोवळ्याची देख घेवन याजक आनी धर्मीक जावंक मुखार सरशें देव तांची मोत उजवाडवनी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकोरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर असलेल्या आमी सगळ्यांनी जेजू बऱ्या गोवळ्याची देख घेवन आमच्या आपोवण्या प्रकार जेजूचे मिसांव करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांज सुद्दां देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वामटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळोवचो कर. सांगतास ह्या पुणतळार हातीन धरलेली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर आमी दोळे दांपया आमचे खासगी घर संघातीर मागे जे मोडा वक्ता म्हूण बसयलां सुगडा आसकडून तांचे बसोत मागे परीक्षा बरी येतल्या भुरग्यांक जाणवाय गिन्यांची रुकाय दिवच्या बसोत तांची परीक्षा बऱ्यान फूट करून बरें रिजल्ट आपणावच्या दिशेन आमी मागया. पावस नासतना कस्तून आसा आमी कठीण दगीन कस्तून आसा. उदकाचे तत्वार समस्या सुरू जाल्यात. बरो पावस तडून प्रतितण करून समस्ये उदकाचे समस्ये परिहार करूंक कृपा लाभय म्हूण मागया. मेच्या 10 तारीखेर कर्नाटका सरकाराक चुनाव जावचो आसा. बरी मुखेली विसरून येवना खरे गोवडी समयकाल खरे गोवडी आसचे सगळीं मुखेली विसरून येवना लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरचे भाग तांकां फावो कर म्हूण आमी मागया. सांगातास विविध रितीन कस्तां रस्ता वळख जाल्ल्यांक बऱ्या गोवळ्याच्या मुखेलपणा खाल सुडका सोडवण मेळोवन दी म्हणी आमी मागया. सर्गींचे भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता हांव. तूं बरो गवळी ह्या संवसारांत जेजो मारिफात आमच्या मदें उबो जालोय. सगळ्या गतींत तुवें तुज्या परचे खातीर आपलो जीव दिलोय. त्या समापान समया आमी तुज्या काळजा सारके बरे गोवळी जावंक आनी ह्या मुखांतर आमच्या ताब्यान दिल्ल्या हिंडाक जतनेन सांबाळूंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 130. दारपणा दिला तो दिला मुशाच्या वावरानं गेला तो गांधी बीत सोंड जातो ससनाच्या ससनाक देवाक सई. ओळमच्या वावरासो गुठामच्या मोगासो ओपून घे बापा मोग काळजासो. दारपणा दिला तो ससनाच्या ससना देवाला मुक्षाच्या वावरान केलो प्रीत तुवें दिलो.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. देवा, आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा, आमच्या गोवळ्यान प्रितीन आनी दुलोब्यान सोंसलेलें कश्ट मरण आनी ताचें महिमेवंत पुना जिवंतपण आमी आतां संभ्रमान आनी तुका भक्तीन समर्पिता. ह्या बलिदानाच्या बळान आमच्या पातकाची घाय गुण कर आनी जेजो बराबर पातकाक आमी मेल्ल्यान देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्ली मनशां कशीं आमी तुका भेटयलेलें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणू फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पण ते करून या उत्तम काळान तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit dălbaraso सर्वेस्पर सर्गानी संसार बना तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. मिदिमी गली आंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावा भयणीनो. जेजूचे मास आनी रग जावन बदलची घडी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता. सगळे आमचें जिवीत सुमयाच्या पांयां समर्पिया. हांवूय एक बरो गोळी जावच्याक सुमयाच्या काळजा सारको जावच्याक जेजूच्या कुडी रक्ताची कृपा ससाय मागया. बापा, करसू तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नवे आनी सासनीक कराराचें रगन पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत देवा रोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta song gutu pergatuya Sumi Jesu mero, Sumi Jesu mero, Sumi Jesu jiwan zala. O bawarta song gut ami pergata Jesu नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्य वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्ख्या संवसारात विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पौल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आबा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माय संगती तिसपती बागे वंजुजे बागे धर्मदुता बागे वंजुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर आहे. ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करे. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजूच्या काळजा सारके आमी बरे गोडी जावंक सुमयान शिकलेले मागणे भोभक्तीपणी सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतल्यान आमकां निवार. दयेकुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले करा संसारात तुवें जीव दिली तुजे बोपय तुकडे रक्तावर विसर म्हजे कडपणान सोर वायटांतलो म्हाका आनी वासदा सुज्ञा फळ म्हाका आदार दी आनी तुजे पळया इजवून आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्ताच्या मोगान बरोवन कस्तेतेल्या संवसारांत बरो गोळी जावन आयिल्ली. आजुनी कस्तेतेल्या संवसाराक बरे गोळी जावंक आमकां उलो दिता. ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व जावंक सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कसूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली.
म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना आसरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेष दिता प्रशांत नितळ उदका थंय सोमी म्हाका आपोवन वता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना कळजंदायल्या सोमिया जेजूका मेहरगां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळ सांगतो आयलो सोमी आमचे ते राव सोमिया कुडयेत्म्याची बरी भलायकी आमकां दी तुज्या काळजा सारके बरे गोळी जावंक आमकां आदार दी तुवें केल्ले स बरेपणाक तुका अर्गां दिता सोमिया अर्गां तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू सर्वायतांतले विघ्नांते निवारलेल्याक सरापायांतले मरणादी पिड्यांतल्या मुखार राखून वेल्ल्या खातीर कालच्या दिसाच्या सर्व पैना आदार दिल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फोवो करून आमकां राखून वेल्ल्या खातीर आयसू दीस पळोवचे बाग फोवो केल्ल्या खातीर एमिसाच्या बलिदानात वांटिली जावचे बाग फोवो केल्ल्या खातीर तुझे उतर आयकोवचे बाग फोवो केल्ल्या खातीर हे पवित्र क्रिस्त जेवणा मुखांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर आमचो खरो गवळी जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू प्रार्थुया कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलेलें देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळो ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी आमकां पातकां मेल्लीं आमी प्रामाणीकपणान जिवचे खातीर आपल्या मास रक्तान ताणें आमकां पोसलीं ह्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचतां आनी घरा वचून ताच्या थाळ्याक खाण दिवंक आनी प्रामाणीकपणी जियोंक आमची दिन वाचणी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून यात जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे वडकार हालेलुया हालेलुया. पान संको 214 प्रसादचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसला तुमच्या सांगता आसमानी सदा तरी आसायते वराडी पूण तोडे मायामी दुनिया लागी धाडच्या क्रिसाक्षी करे मायामी दुनिया लागी धाडच्या क्रिसाक्षी करे मोगाळ पुता
कृपार मोरी आशीर्वाद देव आमकां बगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.